मडगाव शहरातलो पार्किंगाचो विषय सुटना। मडगावच्या म्युनिसिपल बाजारान हो प्रश्न कितलीशीच वर्सां जाली तसोच आसा। एक तर पे पार्किंग करात, ना जाल्यार ट्रॅफिक पुलीस घालात, ना जाल्यार मडगावान नवी कन्स्ट्रक्शना तरी येवंक दिवं नाकात म्हूण मडगावकार मागतात। प्रुडंटान कितलेशेच फावट रिपोर्ट केले, 2 दीस एक्शन, मागीर येले म्हाज्या मागल्या। एक म्हणल्यार आतां 5-7 वर्सां जावपा येतली आतां जो मल्टी स्टोरेज पार्किंग कॉम्प्लेक्स जावपा आशिल्लो तो अजून पासून रडटा, अजून स्टार्टूच जायना। फाउंडेशन स्टोन बी सगळें जालें, कित्याक तें तांकां खबर। सेकंडली म्हाका दिसता की हे जे पे पार्किंग प्रपोजल आशिल्लो ट्रॅफिक सेलाचो तो हाडपा जाय। हाज्या पयलीं ताजेर इश्यू जाल्लो ना न्ही, पूण आजच्या काळार कितें आहा, पे पार्किंग जाय जावपाक कारण कितें आयडल पार्किंग चड जाता। आतां मार्केटान पळयलें जाल्यार जे शॉप ओनर आसता तांचे एक शॉप ओनरा कडेन 2 वा 3 व्हेकल आसतात। ते सकाळीं जे घालतात ते सांजचे काडटात, दनपार काडटात, मागीर परतून दनपार उपरांत घालतात, सांजचे काडटात। सो फायनली जे मार्केटान विजिटर आसा तांकां प्लेस वाचना, समजलो। वेरेज पार्किंग केलें काय ना, जेन्ना पेमेंट करपाक एक प्रश्न येता त्या टायमार तांकां दिसतालें की बाबा बेगीन काडचें आमची। आनी मेन इम्पॉर्टंट इश्यू म्हणटा जो प्लॅनिंग जे रुल्स आहा ते एमेंड जावपाक जाय। कित्याक कमर्शियल प्रोजेक्टाक 5 मीटर सेटबॅक आसता एका पार्किंगा खातीर, आनी तो पार्किंगा यूज जाता 5 मीटर। पूण 5 मिटरां भितर पॅसेज आसता, रॅम्प आसतात, स्टेप्स आसतात, आनी फायनली रोड वायडनींग जो रोडाक गिफ्ट जाता तो देखून पार्किंगाकूय वयता। सो इफेक्टीव कांयच मेळना पार्किंगाक। जायते फावटी आमी फोन बी करून ते पार्किंगा लागून डबल पार्किंग करता, ते फ्रूट कार येवन गाडये लावन पार्किंग लुगार हाडून दवरता। ताका लागून आमी जायते फावटी कंप्लेन देखून केल्या, रिटर्न कंप्लेन आनी फोन बी मारून PI मडगांवचो PI आसा तेणें जायते फावटी येवन रेड बी मारून पयलें आहा, पूण परमनंट सोल्युशन आजून जावं ना। आमकां एक हे लायनी एक ट्रॅफिक पुलीस जायच, कित्याक हें मडगांवचें सारकें व्हडलें मार्केट, आख्खे गोंयचे लोक हिंगा शॉपिंगाक येता सकाळीं। आनी जाग्या मडगांव सिटीक एक्चुली आतां मडगांव सिटीक हें बिल्डींग बांदपाचें बंद करपा जाय। कित्याक एक अंडरग्रावंड पार्किंग तांकां दिवची, नाजाल्यार टॉप खंय वयर 4th फ्लोर 3rd फ्लोरार एक पार्किंग दवरची। एट प्रेजेंट कितें जालां, मडगांव सिटीक सगळीं बिल्डिंगां तेजी पार्किंग सकयल दिल्लें आहा, आनी तांकां SPDन तशें केल्लें आहा, पार्किंग दिले शिवाय बिल्डींग पास जावना। बिल्डींग बांदतात आनी थोड्या तेंपान ती पार्किंग थंय शॉप काडटात। आता पळोवया गोंयच्या हेर सरभोंवतणीच्यो कांय खबरो। दिवचले पंडित कृष्ण माशेलकर स्मृती समारोह जालो। नगरगाव माध्यमिक शाळेत वाळपय सरकारी माध्यमिक शाळेचो कॅम्प जालो। गोष्टी अशें पळयतात की सांगतना एक 2-3 गोष्टी हांव तातूंत सांगता की आमच्या हांगा एक प्रथा आसा की सांजच्या टायमार तुळशी कडेन दिवो लायतात बायलां आनी नमस्कार करतात। तुळस ही पवित्र झाड आसा। आता ह्या 2-3 गोष्टी महत्व आसा। एक म्हणल्यार तुळस जी आसा हे सगळ्या रोगांचेर प्राथमीक वखद आसा। म्हणजे कितें जावं, भुरग्यांक कितें दुयेंस जावं आनी कितें जावं, जोर येवन थंडी जावं हाचें वखद आसा। ताका लागून तें झाड प्रत्येक घरा कडेन आसचें। दुसरें जें आसा तें रातचें झाड ऑक्सिजन भायर हे करता, ऑक्सिजन सोडटा हवेक।
तिसरे जे कारण आसा म्हळ्यार सगळ्यांक त्या तुळशीचे महत्व खबर आसा. दिवचले शेतकी प्रदर्शन जाले. शेती फायदेशीर करपाक फकत शेत हाचेरूच चलचें ना, दुसरी वस्तू जोडून लागूंक जाता. आमचे पशुपालन, गोरवां जावं बोकड्यो जावं कुकडां, नुस्तें कोणा लागीं तळी आहा जाल्यार नुस्तें पासून ती पोसून जाता. जवळ जवळ 200 टन भाजी दर दिसा बेळगांवच्या खव्यार हाडटा. तुम्ही चिंता की अजून आमच्याकडे लागवड ही कमी आसा, आमच्याकडे जमीन आसा, आमच्याकडे पाणी आसा, आणि अशें आसतना आमी हो खंय कमी पडटात हेचो विचार शेतकरी बंधूंनी एग्री डिपार्टमेंट सरकारान करूंक जाय. कुडचडे नगरपालिकेचो फेलिक्स फर्नांडीस बिनविरोध नगराध्यक्ष, दिनीज बिनविरोध उपनगराध्यक्ष जाली. ह्या म्युनिसिपालिटीन म्हाका चेअरपर्सन जावपाची संदी मेळ्ळी. हांव पयले सुवातेर आमचे वॉर्डाचे सगळे म्हजे सपोर्टर, म्हजे वोटर तांकां देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तांकां लागून हांव आयज हांगा चेअरपर्सन जावपाक पावलो. आनी हितून हांव चेअरपर्सन जावपाक आमचो आमदार बाब निलेश काब्राल ही म्हत्वाची भुमिका आसा. आमच्या आयच्या मिटिंगेक हिंगा सगळे हाजीर जाल्ल्या पासत हांव सगळ्यांक देव बरो करूं म्हणटा. आनीक सगळ्यांक चड म्हजे वोटर्स जे तेणी म्हाका सपोर्ट करून आयज कावन्सिलर केला. आनीक तशेंच आमच्या आमदारानूय आमकां जायतो सपोर्ट केला, कावन्सिलर जावपाक सपोर्ट केला. आनीक तशें आमचे वाड्या वयले सगळे म्हजे कावन्सिलर कोण हांव म्हजे डेव्हलपमेंट कितें वर्क आहा तो आमच्या आमदाराच्या सहकारान हांव सगळे बरे भशेन करतलें म्हूण. आनी हिंगा हाजीर आहलेल्यांक सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयज कुडचड्या काकोडा नगरपालिकाचे जे एक रोटेशन सिस्टम जेन्ना न्यू कावन्सिल जाल्ले 2 वर्सां पयलीं तेन्ना हे रोटेशन सिस्टमान आज बाब फेलिक्स फर्नांडीस तशेंच पियादल बाय निवडून येयले. हांव सगळे 14 कावन्सिलराचे देव बरें करूं म्हणटा की तेणे एकठांय रावन काय हें करनासतना दोनी चेअरपर्सन आनी डेप्युटी चेअरपर्सन तांकां अनओपोज निवडून दिले म्हणून हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. मडगांव रवींद्र भवनात 6 जानेवारी कथ्थक एप्रिसिएशन कोर्स दवरला. अशा लोकांचे त्या संबंधित नाट्य नाल्या नृत्य प्रकाराबद्दल तुझे ज्ञान वाडोवपा खातीर, तुका तातूंतली गती येवपा खातीर हो स्पेशल एप्रिसिएशन कोर्स करतात. आनी पयली खेपेक हो कथक एप्रिसिएशन कोर्स आमी घडोवन हाडटले. आनी दीस वील हॅपन ऑन 6 जानेवारी सांजचो 6 वरांचेर हांगा हो रवींद्र भवनाक हो कोर्स जातलो. जे इंटरेस्टेड आसात तांचे खातीर खास एक एप्रिसिएशन कोर्स जातलो. कार्यशाळेक जे सहभागी जातले या वर्कशॉपाक जे पार्टिसिपेट जातले तांचो एक खास कार्यक्रम 7 जानेवारीक परफॉर्मन्स तांचो आफ्टर गेटिंग ट्रेन तांचो एक परफॉर्मन्स 7 जानेवारी दिसा रवींद्र भवना भितर जातलो, जो मुक्ता जोशी कोरिओग्राफ करतली कंप्लीटली. मेणकुऱ्या रस्त्याच्या कामाची बुन्याद आमदार राजेश पाटणेकरान घाली. थंय झेडपी आनी पंचूय आशिल्ले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.